एक आसा 25 मे हो प्रेरणा दीस आनी तेजो दुसरो भाग आसा ह्या योजने अंतर्गत आदिवासी विद्यार्थी संमेलन। हेजे पयलीं 3 आदिवासी विद्यार्थी संमेलन जाल्ले आसात। हे आसा चवथें आनी हे चवथें आदिवासी विद्यार्थी संमेलन जातलें जे 24 नोव्हेंबर 2022 सकाळचे 10 वरांचेर रवींद्र भवन मडगांव। बाकीची डिटेल आमचे संचालका सांगतले। आनी ह्या कार्यक्रमाक जे कांय पाहुणे आसात अनेक पाहुणे जे आसात, प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले गोंयचे मुख्यमंत्री, त्याच बरोबर श्री रमेश तवडकर माननीय सभापती, श्री गोविंद गावडे कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री, श्री गणेश गांवकर ऑनरेबल MLA सावर्डेम, श्री आंतोनियो वाझ ऑनरेबल MLA कोर्तालीम, श्री विजय सरदेसाय ऑनरेबल MLA फातोर्डा, त्या शिवाय श्री दीपक करमळकर ST/SC चेअरपर्सन ऑफ गोवा कमिशन, श्री सुभाष चंद्र IAS सेक्रेटरी ट्रायबल वेलफेअर, श्री वासुदेव M गांवकर चेअरमॅन ST कॉर्पोरेशन। ST आनी STची भुरगीं जी 55 हायर सेकंडरी शिकतात तांकां ऑफिशियली सगळ्यांक डिपार्टमेंटान ट्रायबल डिपार्टमेंटान इन्वायट केल्ले आसा लेटर धाडून आनी ताजी सगळी वेवस्था ही सोय केल्ली आसा। ह्या वेळार त्या दिसाचो कार्यक्रम कितें आसतलो, एकंदरीत कित्या खातीर हो कार्यक्रम करता तुमकां सांगलें ही एक स्कीम केल्ली आसा। प्रेरणा दिसाचो दुसरो भाग जो आसा ते विद्यार्थ्यांचो संवाद जावचो, विद्यार्थ्यांक कळचें, विद्यार्थ्यांक बरें मार्गदर्शन जावचें, विद्यार्थ्यांक आपल्याले अधिकार कळचे आनी हांकां ह्या दिसाक बरें आपुणूय सुद्दां ह्या समाजा खातीर बरें शिकून फुडें येवपाक जाय आनी कंट्रिब्युशन करपाक जाय हो विचार आसा। हेतूंतल्यान ही विद्यार्थी संमेलन दर वर्सा जातात। कोरोनाच्या कांय काळास्तव म्हाका दिसता ती जावपाक शकना नासली, पण परत एकदां हो मोठो कार्यक्रम 24 नोव्हेंबर सकाळचे 10 वरांचेर रवींद्र भवन मडगांव। विद्यार्थी जाले, तेंचे पालक आसात आनी उटा संघटनेचे जे कार्यकर्ते आसात, उटा संघटने आपल्याल्या अधिकारा खातीर अनेक वर्सां जी गेल्ली 18 वर्सां संघर्श करतात, अजुनूय कांय अधिकार मेळना। ह्या सगळ्या समाज कार्यकर्त्यांनी सुद्दां उटा संघटने समाज बांधवांनी सुद्दां ह्या कार्यक्रमाक मुद्दम हजर रावचे। त्या हॉलाची कॅपेसिटी जी आसा रवींद्र भवन सादारण 1200 आसा आनी आतां पर्यंत विद्यार्थ्यांची कितली संख्या रजिस्टर जाल्ली आसा तांकां मार्गदर्शन करपाक, कारण 11वी-12वी भुरग्याचे आतां करियर घडोवपाचो टायम। सो हे वर्साचे आमी थीम दवरल्या करियर गायडन्साचेर तांकां मोटिवेट करपाचें। सो फॉर करियर गायडन्स दीस इयर वी हॅव गॉट रिसोर्स पर्सन। वन इज भालचंद्र केंकरे, ही इज एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो तांकां एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीचेर मार्गदर्शन करतलो। त्या भायर आमी अरुण भारद्वाज म्हणून एक बेंगलोर साकून एक आसा रिसोर्स पर्सन। ही इज अ फाउंडर ऑफ हॅपीनेस टेक्नॉलॉजी and he will be speaking on journey from good to great. So these two resource person will give them motivational talk on their career guidance. Besides speech by two resource person, हे वर्साक आमी आमच्यो स्टेट स्किमी प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर 5th to 10th, गगनभरारी शिक्षा योजना आणि मेरिट बेज अवॉर्ड हे तिनी स्किमी ज्यो स्टेट स्कीम आशिल्ल्यो त्यो आमी नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलाचेर ऑनबोर्ड करता आनी तेजें उक्तावण चीफ मिनिस्टराच्या हातान ऑन द वेरी सेम डे जातलें। त्या भायर आमी मेरिटोरियस अवॉर्ड दिता भुरग्यांक 10वीक जे फर्स्ट 5 रँक होल्डर्स ओन्ली ST स्टुडंट्स, 10वेचे 12वेची ST स्टुडंट्स इन द स्ट्रीम ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल एंड सायन्स, त्योय भुरग्यांक आमी टोटल 30 स्टुडंट्स आसतली तांकां आमी मेरीट बेज अवॉर्ड मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते प्रदान करतली। त्या भायर आमी एक फेलिसिटेशन करतली दुर्गेश गांवकर, जेका ऑलरेडी मलखामाचो प्रेसिडेंट म्हणून ऑलरेडी सन्मान केल्लो आसा। सो तेकाय आमी एक फेलिसिटेशन करतली। सो ओवरऑल प्रोग्राम सकाळी 10 स्टार्ट जातलो, बाय 2 म्हणल्यार हे प्रोग्राम काबार जातलो।